दीस सध्या बरे ना गोंयांतल्या बाजारपेठेक, ना कोस्टल बेल्टांतल्या लोकांक, ना गोंयांतल्या खंयच्याय बाजारपेठीक. कारण ह्या सगळ्यांचो कणो सध्या मोडला आनी तो म्हणजे मायनिंग, सध्या बंद. सुमार 2 लाख लोकांचेर जी हावळ येयल्या ती सोंपेपणान समजपा सारकी ना. ह्या वेवसायाक गेलीं 7 दशकां कसलेच तरेचे त्रास झाले ना. मायनिंग वेवसाय, मायनिंग कंपनी, मायनिंग बेल्टांतले लोक सगळे धादोशी असले. ह्या वेवसायाक गिराण लागलें ते 2012 सालान. फरक पडलो तेज्या उपरांत गोंयच्या लोकांक, फरक पडलो अख्ख्या गोंयाचेर, फरक पडलो आमच्या जिणेर, फरक पडलो आमच्याच लोकांचेर. 2012च्या धपक्यान सावन सावरलेले आमचे मायनिंग डिपेंडंट भाव आनी भयणी आतां फुडें कितें करतले, कशें करतले, तांचो फुडार कितें? मायनिंग हो उद्देग आयचो वा कालचो न्हय. पोर्तुगीज टायमा सावन मायनिंग गोंयांत चलता. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत 1-2 अपवाद सोडले जाल्यार लिजा घेवन मायनी चलयल्यो त्यो गोंयकारांनी आनी मायनिंगाच्या खुस्तार पोट भरपी आसले ते गोंयकारूच. साठेक वर्सां सावन चलपी हो वेवसाय, सुमार 2 लाख लोकांचे पोट भरपी हे महाचक्र आतां एकदम अचकीत बंद पडलां. आमी दिवचले पावले तेन्ना ह्या वाठारान आमकां कितलेशेच ट्रक घरा मुखार ना जाल्यार रस्त्या कुशीक दवरलेले दिसले. कांय ट्रक 2012 सावन तर कांय ट्रक 2017 सावन गीम पावस भोगीत कळमेल्यात. कांय ट्रकांची अक्षरशः भद्रा जाल्यात. महाकाय आनी कोट्यांनी रुपयाच्यो बार्जी खाऱ्या उदकान जाता तो मेरेन तग धरून आसात. एकदां त्यो कळमेपाक लागल्यो काय तांकां सारक्यो करपाचो खर्च उखलपाक भोव कठीण. मायनिंग बंदी उपरांत गोंयभर मायनिंग डिपेंडंटांचो उठाव सुरू जाला. बेगीतल्या बेगीन गोंयच्यो मायनी चालू करचो आनी आमचो जो संवसार जो आसा पळय, आयज बायले भुरग्यांक पोसूंक जाय आमकां. सगळे कडेन रीण आमी काडलेले आसा, बँकेन लोन आसा, खंय ना कॉफरींतले पयशे घेतल्या. सो त्या हेतूचेर आयज आमचे फायनान्शियल पोजिशनूय सारकें ना आनी आयज हेवटेन चडश्यो कंपनी कामगारांक रिट्रॅच करीत आसा. सो सरकारान हेजी दखल घेवन बेगीतल्या बेगीन मायनी चालू करच्यो. मायनिंग बंदीचो सगळ्यात व्हडलो बळी बारीक सारीक गॅरेजवाले, वर्कशॉपवाले. सारमानस पावता आमकां एका बारीकशा गॅरेजीचो कामगार मेळ्ळो, जॉन्सन. 7 वर्सां जालीं तो मॅकॅनीक म्हणून काम करता. आपले आनी आपल्या फामिलीचें पोट भरता. आयज ताच्या माथ्यार रिणाचें वजें आनी मायनिंग केन्ना परत सुरू जातलें असो ताच्या मनान प्रस्न. क्यों मालूम है, हम लोग इधर इसका भरोसा में हम लोग लोन भी निकाला है और हमको कुछ ना कुछ काम मिलेगा करके हम लोग इसका भरोसा में ये सब कुछ कर रहा था. अभी माइनिंग बंद पड़ा करके हमको अभी कुछ नहीं मिल रहा है. अभी एक गाड़ी भी का काम भी नहीं मिल रहा है. हमको घर संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. सारमानचेर रावपी निलेश फट्टे तोय गॅरेज चलयतालो आनी आपले फामिलीक पोसतालो. आपली परिस्थिती सांगतना ताका आपलो राग कंट्रोलान हाडपाक जायना. पोटार पांय दवरल्याची भावना आसलेलो मनीस घडये असोच उलयता आसुये. म्हाजी गॅरेज आहा, आजकाल सगळी बंद पडल्या. गॅरेजीत काम कांयच ना. आसलेले पयशे सुद्दां लोकांनी दिवपाक जाय आनी म्हाजे 5 जाण कामदार आहा तांकां हांवें गांवांक धाडलेले आहा. तांकां थोडे पयशे दिल्या आनी तांकां गांवांक धाडल्या. हांव आतां म्हाजी भुरगीं शिकता, कॉलेजीक वयता, इश्शा पूर्ण करूंक शकना. कित्याक म्हाजे कडेन पयशे ना. सगळे धंदो बंद पडला. हांव आतां कितें करूं? आतां सरकारान अर्दे फावटी काम केलें सुरू आनी अर्दे फावटी बंद केलें. हे खंयचो कायदो हातीन घेतलेलो तेंच्यांनी? कितें म्हणून दाखयलें आमकां? कांयच दाखोवंक ना. आनी येता ते लायटीचें बील सुद्दां फारीक करूंक जमना आमचे कडेन.
पिळगांवच्या बाबलो मोर्लेकाराक बँकेची लोनां जबाबदारीन फारीक करपाची आसा, पण मायनिंगूच बंद पडिल्ल्यान धंदोच ना, मिळकत ना. ट्रक दोळ्या मुखार दारान झिजता, कळमेता. रीण भरू तरी कशें असो ताजो प्रस्न. आमकां अशें आहा की हे बँकेचे जे लेटरां हे ते येता पळय, आमकां ती लोन कशें करून त्रास करून भरलेले जाय, काम चलूंकूच जाय. आनी आमी ती हाज्या पयलीं सुद्दां आमी लोन खूब फावटी काडले, बरे भशेन वेवस्थीत भरले, केन्ना लेटराचो प्रॉब्लेम ना, बँकेचो प्रॉब्लेम ना, कांय ना. आनी हे जे बंद पडल्या उपरांत आतां जें जालां पळय तें आमकां रिपेरिंगाक लोन काडचें पडलें, सगळें करचें पडलें. पूण तें आतां लोन फारीक करपा खातीर हे परत बंद पडल्या कारणान फारीक करपाक जायना. गव्हर्मेंटाचो टॅक्स हे ते सगळे आमी वेवस्थीत भरले, गव्हर्मेंटान म्हणजे पयलींच भरून घेतले. तेच्या काय रोड गाडी रोडार येयना हाली, सगळे भरल्या शिवाय गाडी रोडार हाडूंक मेळूंक ना आमकां. सगळें करून आतां जेन्ना हें आतां कळना कितें कशें कितें फारीक करचें, हें सगळें बंद पडल्या कारणान कांय कळना की कशें फारीक करपाचें. 2012 मायनिंग बंद असलें, तें परतून सुरू जाता म्हूण 2015 आनी 2016 लोकांनी लाखाची रिणां काडून ट्रक सारके केले. मातशे खंय 2 पयशे मेळटा म्हटल्यार परत रोखडेंच मायनिंग बंद. लक्ष्मण तुकाराम सावंताक आपली नियतीन फकाणाच केल्ल्या भशेन दिसता. रीण घेवन सारको घेतले 2-2.5 लाख रुपया रीण दिल्या, टायर फुटले, चालू केली टायर फुटले. आता परत बंद पडले, परत आता बंद पडून परत चालू केले, परत रीण घेतले. नाल्यार उबे जायना ते, रीण घेयना जाल्यार जायना तो. आमकां बँकी काय पातया ना. आमकां बेगीन आमचे हे चालू जाल्यार आमचे भरतले न्हू, मायन चालू जावंक ही गव्हर्मेंटाची चूक आहा. हे तोच कोर्टाक घालना जाल्यार आमचे खंय बंद पडटले. अशोक नार्वेकाराची तीच परिस्थिती. मायनिंग सुरू जाता म्हणून रिणां काडून ट्रक सारको केलो, आनी कितें हातीन येता म्हळ्यार मायनिंग अचकीत बंद. आतां आमी बँकेक रीण आहा, लोकांचे गोल्डन घेतलेले ते लोन बँकेक आहा, आनी कितें सगळे वटेन आमी रिणान पडलेले आसा. तेन्ना कितें करपाचें आमी तें सांगपाचें. सरकारान एका बंद उडयलें, हेजेर आमी आतां कितें करूं? भुरग्या बाळाचो कसो हें करूं? शिक्षण आनी कितें आसा कोण सांगतलो तेंच आमकां कळना. सरकार काय कोण आमदार कोण आनी कितें ते सांगतले काय कितें तेंच कळना. आमी आपली खटपट करीत आहा, काम चालू जातलें, काम चालू जातलें, काम चालू जातलें. ड्रायव्हरांक पगार दिवपाचो आनी कोणाक कशें पोसपाचें. एक ट्रक आनी ड्रायव्हराक पोसप, फामिली, भुरगीं बाळां, रिणां आनी सणां. ट्रक म्हणजे पयसोच न्हू, मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसना अशें उमाकांत परब गांवकार म्हणटा. हांव हे मायनींग चालू आसलेल्या मुळेन हांवें एक ट्रक बारीकसो घेतलेलो आनी तेजेर म्हजो पोटाचें चलतालें. आयज हे 12 जी मायन बंद केली तेज्या उपरांत मातसो आमकां आशेचो किरण दाखयलो, परत मायन बंद. आयज अशें सिच्युएशन दिसता जातली काय ना जातली. आतां ट्रक कितें करचें, विकपाचें काय थेवपाचें? विकल्या उपरांत बाबा परत धंदो आमच्या कडेन सुरू जातलो काय ना हो प्रश्न पडलो आहा. सरकार हेजेर गंभीर विचार करून हे जाता तितके बेगीन कोर्टाचो निर्णयाचेर रावनासतना आतां वटो हुकूम काडून ह्यो मायनिंग सुरू करून आमची रोजी सुरू करची अशी हांव ही कैकयेची विनंती करतां. मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसना. जेजो ट्रक आसा, जो धंदो करता ताका कळटलें. आयज कामगारांचेर सुद्दां प्रश्न आसा व्हडलो परिस्थितीचो खूब गंभीर. आज ताका कशें सरकार जाप दितले तोच कांय कळना. ट्रक पोसता पळय आमचे ड्रायव्हर आसा ते आयज आमचे कडेन पयशे मागताले आमकां थोडे तरी दिया म्हणून एडवान्स. ते सुद्दां शक्य ना आमकां दिवपाक तांकां. आयज ते फोन करता पात्रांव बँकेन थोडे तरी घाला पयशे. आयज आमकांच आमची भुरगीं बाळां पोसतले जाल्यार पयसो ना आनी आमी तांकां कशें हें करताले. आमच्या खातीर दुकानवाले जगताले, तेंचे शॉप चलताले. आयज आयज अशी परिस्थिती भयानक जाल्ली आसा. मायनिंग बेगीन सुरू जायना जाल्यार आमचो सत्यानाश अटळ आसा अशें अब्दुल सत्तार खान करोल म्हणटा. मैं ट्रक पे ओनर हूँ और ट्रक पे ही जीता हूँ और मेरा कुछ धंधा नहीं है और दूसरा कुछ भी नहीं है. मेरे को फैमिली को पालने का है और मेरे को बहुत कर्जा भी है और मेरा बैंक का कर्जा है इसमें गाड़ी का, और दूसरा पर्सनल अभी मैं थोड़ा थोड़ा लेके इधर उधर से लेके खर्चा करता हूँ घर में, और उसका भी मेरे को कर्जा है. अभी मेरे को बैंक बहुत मेरे पीछे लगी ली है कि ऐसा मेरे को पैसा ला के भरो, पैसा ला के भरो. हम लोग कहाँ से ला के भरेंगे? अभी बैंक वाला आया तो हम लोग छुपते घूमता है, इधर उधर घूमता है, इधर घूमता है उधर घूमता है. उसको कट मार के हम लोग जीता है. अभी आगे क्या करेगा, ऐसा चलेगा कुछ समझ में नहीं को आता, मेरे नहीं आता. और जल्दी से जल्दी तुम माइन
चालू करके हमारा कर्जा भी माफ़ करने का ये करो। अब माइन चालू हुए लग का, और हम लोग का अच्छापन देखो, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और इसमें ख़त्म हो जाएंगे। पिळगांवसान आमी आनी एका मायनिंग बेल्टान पावले ते म्हणजे मये पैरा ह्या गांवान. मये पैरान मायनिंगाचेर निबून आसपी लोकांची संख्या चड. कांय जाणांचे ट्रक आसात तर कांय जाण मायनिंग प्लांटाचेर कामाक आसले. आतां इतलीं वर्सां आमी धंदो करता हांगा की तशें जावंक नासलें. आतां 2012 हें बंद पडलें आनी मागीर तुमी थोडे तेंपान तुमी चालू केल्यात आनी मागिरूय तें थोडे तेंप चालू केलो आनी मागीर बंद पडलें. आनी कितें टीम आमचें चलतालें तें मागीर आतां लास्टाक तुमी तें बंद केलें. आतां कोणी केलां कितें केलां तें आमकां खबर ना. आतां परत लोन काडल्या आनी तें लोन आतां कशें फारीक करपाचें कितें करपाचें तें आमकां कांय कळपाचें ना. आनी हेज्या फुडें कितें जातलें तें आतां कितें आहा, भुरग्यांक पोसपाचें कशें. आतां सुनो आहा, चेडे आहा, नात्रां आहा सगळीं. आतां तांकां पोसपाचें ती पाळी चड टेन्शन आहा आमचेर. आतां कितें आहा, थोडे तेंपांनी चालू जातलें म्हूण सांगता. आतां केन्ना चालू जातलें कितें चालू जाता तें आमकांच खबर ना कितें जातलें आनी कितें ना तें. आतां टेन्शन हो वाडलेलोच आहा. हांगा बायलेचें मंगळसूत्र आमी सुद्दां व्हरोन दवरलेलें आहा बँकीनी. जाणा तुमकां जाल्यार रशिपी सुद्दां म्हाज्या बॉल्सान आहा, तुमकां जाल्यार दाखयता. तें कशें कितें चल्लां तें आमीच जाणा. कळ्ळें तुमकां. चवथ जावन तरी चालू जाता अशें तरी कितें तरी करात. मातसो तर धीर तरी दियात आमकां. अशें कितें आहा, आमचें तशें न्हू, सगळे बाजारपेठ जावं हॉटेलां जावं कसले गॅरेजी हे सगळ्यांचेर टेन्शन आहा तो आतां. कित्याक सगळे खंय बिचेर सुद्दां बाजाराक गेले लोकूच दिसना. खंय गॅरेजीन गेलो की बाबडो तो मॅकॅनीक कितें करता, पाने घेवन तो वाडो बसलेलो आसता. गाडयो येता घेतल्यो खंयच्यो गाडयो तेका. त्या हॉटेलान गिरायक तरी जातलें कितें. बाजारान लोक वयतलो कसो, कांयच चलना, शाणपणूच चलना. त्या खातीर मातशें तुमी सरकारान मातशें हें घेवपाचें आनी मातशें तुमी आमचेर उपकार करात मातशें. कित्याक बारान केल्ल्यात तुमी मातशें. मायनिंग बंद जाला म्हणून एक ट्रक धनी उमेश मयेसावन कळंगुटेक कामाक वयता खरो, पूण पगारा परस देस्पेस चड जाता. ताका लागीं खंयच काम मेळना आनी पयस कामाक वचपाक ताका परवडना. सरकारान परत मायनिंग सुरू करचें अशी ताची मागणी. आमी मायनी बंद जाल्ल्याच्यान हांगासून आमकां कालांगूट हे पयस गांवांनी आमी कामाक वयचें पडटा. गाडी आमच्यो स्वताच्यो गाडयो आसून आमी दुसऱ्यां कडेन कामाक वयता. गाडी म्हणजे मायनी चालू करच्यो जाता तितके बेगीन अशें हांव सरकारा कडेन हें मागता की बेगीन जाता तितके बेगीन करचें म्हणून. मायनी आमकां मायनी फाटल्या दिसांनी चालू जाल्यो आनी रोखडेच परत बंद केले की मायनी कित्याक लागून बंद जाले तें आमकां कळोंक ना. आनी आमी सगळ्यांक आतां रिणान सारके बुडलेले आहा आनी आमी गाडयो सारक्यो करपाक आमी बँकेंतल्यान लोन घेतलेलें आहा. ते पासून लोन फारीक करूंक जायना आमच्या कडेन आतां. आनी त्या कारणान आमी आतां वयता दुसऱ्या कडेन कामाक आनी तेंय आमच्या कडेन फारीक करूंक जायना बँकेक. आमी आतां गोल्ड जावं आनी कितें भांगर दवरलें बँकेनी तें पासून आमचें वयचें जालें आतां भांगार पासून. आतां कितें करपाचें तें आमकां कांय कळना की फुडें सरकार चालू करतलो मायनी वो ना हेंय आमकां कांय खबर ना अजुनी. तें आमकां कितें तें आमकां आतां कळोंक जाय मायनी जाता वो ना त्यो, नाजाल्यार आमकां फुडें खूब त्रास जातले. महाबळेश्वर सुर्लीकार आदलो नॅशनल लेवल प्लेयर काम मेळना म्हणून ताणें एक ट्रक मायनिंगाक लायल्लो. आयच्या परिस्थितीचेर आनी मायनिंगा प्रती सरकाराच्या धोरणाचेर तोय सामको बेजार. हांव एक स्पोर्ट्स पर्सन, हांव एक नॅशनल प्लेयर, तरी सुद्दां हांवें खूब प्रयत्न केलो ह्या नोकरे खातीर. गव्हर्मेंटा कडेन अशें प्रायवेट एरियेन सुद्दां म्हाका जॉब मेळना. पण म्हाजे कडेन असो एक विचार येयलो की हांव एक ट्रक काडटलो आनी ह्या धंद्यान म्हाजें पोट भरतलो अशें ठरयलें. पण योगायोग मायनिंगचो वेवसाय बंद जालो. हो वेवसाय कित्याक बंद जालो हो म्हाका सांगपाक कळना आनी हेका कारणीभूत कोण हें कळना. कारण आमी पोट भरपा खातीर आमकां नोकरी ना ह्या कारणास्तव आमी हो धंदो लोकांनी थोड्यांनी ट्रक काडले, गांवच्या लोकांनी काडले, भायरच्या गांवांत म्हणजे खोर्जेच्या लोकांनी सुद्दां हांगा ट्रक चलोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी गव्हर्मेंटान कित्याक विचार करूंक ना. इतकीं वर्सां जर लीज तें रिन्यू जावपाक जाय आसलें तें गव्हर्मेंटान
कित्याक करून घेवना हें म्हाका कळना. आनी उलोवन कांय फायदो ना, व्यासपिठाचेर भाशणां ठोकून कांय फायदो ना. आमच्या ह्या गांवांत कशे हाल जाल्या ते कळना. आयज आमची मायनींग वेवसाय चलता तो 4-5 गांव चलताले. भाजीवाले, मत्स्यवाले, गॅरेजवाले हे सगळो हे जोड धंदो आसलो. हे सगळे तेचेर वेवसायाचेर डिपेंड आसले. धंदो हो लोकांनी खूब लोकांनी 50 ट्रक आहले, 60 ट्रक आहले, तेंचे विचार करा. पण जेचे कडेन 1 ट्रक आसा आनी तेचे पोट त्याच्या हेजेर भरता तेणी कितें करप हे कोणूय विचार करूंक ना. गव्हर्मेंट म्हणटा आनी हांव खंय म्हापसा वता, पणजे वता थंय म्हणटात हे मायनीवाल्यांनी जोडलें, तेंचे कडेन 50 ट्रक 60 ट्रक पण तेंच्यांनी विचार करूंक ना. आमचो ते विचार करिना. ते 1-2 ट्रक आहा पळय तेंचो विचार करूंक ना तेंच्यांनी. पण म्हाका सांगपाचें आसा की आतां आमचो धंदो बंद आसा आनी आतां पावस येयल्लो आहा. पण बेग्यांतल्या बेग्यान सप्टेंबरा पयलीं मायनी ह्यो स्टार्ट जावपाक जाय आनी आमचे ट्रक कामाक लागपाक जाय. कुडणे ह्या गांवांत कितें वेगळी परिस्थिती दिसली ना. थंयूय लोक खूब त्रासान पडल्यात. एका ट्रकाचेर आपले आनी आपल्या फामिलीचें पोट भरपी पुती बाबाजी मळीक हाका आपल्या बायलेचें भांगर सोडून हाडपाक अशक्य जाल्लेलें आसा. मायनींग बंद, घरचें बजेट हाल्ल्या कारणान पुतीक आपल्या एका भुरग्याचें शिक्षण सुद्दां बंद करचें पडलां ही दुर्दैवाची गजाल. तेन्ना 2012 काम बंद आसलें, परतें चालू केलें तेणेन परतें आतां बंद केलें. आमची परिस्थिती काय ना, गाडयेचेर आमी जगता. आतां हांव 1.5 लाख रुपया रीण बँकेचें रीण काडलें, गाडी उबी केली आनी आतां परतें काय ना. बायलेची वस्ती जायन गाण दवरलेली आहा. हांव काय जगपाचो? 5 भुरगीं आहा, बारीक बारीक म्हणजे भुरगीं आनी कितें करपाचें? परिस्थिती काय ना, जायना, म्हाका शक्य जायना. एक चुडो घरा आतां पयशे ना म्हणून शिक्षणाचें उरलां. आतां बँकेचो फास लागला गळ्याक पयशे फारीक कर म्हणून. तेन्ना अशी म्हाजी परिस्थिती जाल्या. तुमकां काय सांगू नाका. आतां शक्यतो बेगीन सुरू मायनी जावपाचें करात तर आमी जगों शकता, नाल्यार कितें कांयच ना आमच्या कडेन. आनी आतां काम स्टार्ट जाता म्हटलें म्हणून आमी सगळे आमचे वस्ती बिस्ती दवरल्यो आनी रीण काडून गाडी सारकी केली. परत 15 दीस स्टार्ट जाली आनी ती बंद पडली परत. आनी आतां सगळें काम करून सगळें तेंच्यांनी फारीक करून बी आमच्या कडेन इन्शुरन्स बी सगळें घेतले आनी ते बंद पडल्यो. आनी आतां घरा कडेन तश्यो अश्यो कालम्यो येता आतां निव्यो करून थेल्ल्यो पेंट बीन मारून. हे आतां मायनींग बंद जाल्या न्हू. आमी पळय ट्रक सामके लिप्प करून दवरल्या काम सुरू जालें म्हणून. आनी ड्रायव्हर हाडले 15 ड्रायव्हरांक दवरले. म्हयन्याचो पगार आमकां दिवचो पडलो. आमी खंयसून दिवपाचो पगार तो ड्रायव्हरांक? आनी आतां जाय तेन्ना पळय काम बंद. 15 गाडी चलता भरले, इन्शुरन्स भरले, सगळे रोड टॅक्स भरता, सगळे भरता आमी. आनी पेंट करता पळय गाडयो कश्यो दवरल्या त्यो. आयज जातालें काम बरें, फाल्यां जातालें म्हणून. तुमी बेगिना बेगिना जो उपाय करूंक हो कामाचो. जाल्यार आमकां बेश्टे त्रासान घातल्यात तुमी हेका लागून मायनी बंद करून. आमच्या हांगा कसलोच धंदो ना, कसलेंच हें ना. तेन्ना फक्त आमी एक आतां मायनींग चालू आनी मायनींग आसा म्हणून आमी ट्रक घेतलेलो. तेन्ना ट्रक घेवन आमी आमची मायनींग चलतालें. तेन्ना 2012 आमी तुमी बंद जालें मायनींग बंद जालें आनी वयल्यान आमी भांगर सगळें आसलेलें जावं कितें आसलेलें आमचे कडेन तें सगळें लोन काडलें हांगा थंय आनी आमी गाडी सारकी केल्यो. गाडी सारकी करून आमी गाडी धाडटा पसून तुमी परत बंद केलें म्हणटा आतां आमी कितें करपाचें? सगळे वटेन लोनान आमी बुडलेलीं आसा. तेन्ना आमची भुरगीं एक वटेच्यान शिकतात, परत घरान आमची फॅमिली चलपा जाय. आतां ती कशी चलतली? तुमकां इतकेंच सांगता की आमी हे मायनींग बेल्टाची फक्त आमची मायनिंगे शिवाय हांगा कांयच ना. मायनींग चालू आसता तेन्ना राज्य सरकाराक रॉयल्टी रुपान येणावळ येता. केंद्र सरकाराक मायनींग येणावळीचो मोठो वांटो वयता. हें सामकें सादें गणीत. मायनींग बेल्टान मायनींग कंपनीन गांवचे थळावे लोक एक तर ट्रक लायतात नाजाल्यार प्लांटर तरी तांकां काम मेळटा. म्हणजे मायनींग बेल्टांत लोकांच्या बेकारीच्या प्रस्नान सरकाराक केन्नाच त्रास केलो ना. मायनींग कंपनी गांवांनी CSR एक्टिविटीज करतात, जातून सरकाराचें बरेंचशें वजें कमी जाता. जावं तें उदक सप्लाय करप, स्कुलांक मदत करप, एम्ब्युलन्सी, हेल्थ सेंटरां वा गांवांतल्या लोकांक कृशी कडल्यान निधी, ह्यो सगळ्यो सवलती आतां बंद जाल्यात. सेजा गोवाची कर्मचारी संघटना चलोवपी कॉम्रेड रमेश सिनारी आनी कॉम्रेड देवानंद परब हाचेर चड उजवाड घालतात. गोंयांत 2012 अशी परिस्थिती येयली. क्लाउड आल्वारिसान खंय तरी कोर्टान गेलो ह्यो मायनी इनलिगल म्हणून, आनी ह्या मायनी वयसून गव्हर्मेंटाक भरपूर रेव्हेन्यू मेळटालो. त्या रेव्हेन्यूचेर आमच्या गांवांनी सगळ्याक डेव्हलपमेंट जातालो. दुसरी गजाल म्हणजे मायनीचो जो इन्कम येतालो तेजे वयसून आमच्या गांवाचो डेव्हलपमेंट जातालो.
स्कूल बसी ज्यो स्कुलाक आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक लागून जे बेनिफीट मेळोंक जाय आसले ते दिताले, अश्यो खुबश्यो सुविधा आमकां उपलब्ध करून मायनिंगवाले दिताले. त्याच बरोबर आमच्या गांवच्या भुरग्यांक कामूय मेळटाले, नये नये रोजगार भुरगे यूथ जे तयार जाता ताका गव्हर्मेंटाक बर्डन जायनासलें ते मायनिंगवाले हे करीत मॅनेज करीत की तांकां काम दिवन आयज 2012 उपरांत रोखडेंच 15-16 काम स्टार्ट जालें. काम स्टार्ट जायना फुडें लोकांनी गाडयो उब्यो करपाक लागून लोन काडले पर्सनल बँकेनसून, अशे प्रायवेट बँकेनी गोल्ड दवरले बायलांचे आनी गाडयो उब्यो केल्यो. अवघे 2-3 म्हयने काम चल्लें, सडनली परत कितें तरी जालें, कोर्टान कितें डिसिजन दिलें, परत बंद जालें. बंद जाल्या कारणान ना घरका ना घाडका जाले आमी, म्हणजे आसलेले ते उगडून बसले. आयज लोकांची परिस्थिती अशी जाल्या की 100 कोटी अशें आसा अशें दिसता, पूण ते खंय आसा ते कोणाकूच खबर ना. गोंयानूय आमच्या BJP सरकार आसा आनी सेंट्रलाकूय BJP सरकार आसा. दोनूय कडेन एक सरकार असल्या कारणान ऑर्डियन्स पास करून ह्यो मायनी पुन्हा चालू करूं शकता गव्हर्मेंट. ई ऑक्शन केलें म्हणून आमकां कितें वायट ना, पूण त्याच बरोबर जो पर्यंत तुमी ई ऑक्शन करतात तुमी जरूर करा. 2 वर्सां लागतात. ते लोक जे ते मायनिंग डिपेंडंट लोक आसा त्यांचे कितें तरी तुमी मार्ग काडून दवरूंक जायो की बाबा 1-2 वर्सां मायनिंग चालू करून मागीर हळू ई ऑक्शन करूं येता. आतां 88 लीज चालू आसा, बाकीचे लीज बंद आसा, तेंचे लिजाचे ऑक्शन करून तुमी हे लीज चालू करून ते स्टार्ट करून हे बंद करून परत करूं येता ई ऑक्शन. तेका लागून गव्हर्मेंटाक एकूच म्हाजी कळकळीची विनंती लोकांचे वटेनसून आनी कामगारां वटेनसून की ह्यो बेगीच्या बेगीन जाता तितल्यो मायनी सुरू करच्यो आनी लोकांक हितूनसून साल्वार करचें. ह्यो शेअर एक्टिविटीज ज्यो आसल्यो त्यो सगळ्यो टोटल बंद जाल्या, कांयच चालू ना. जे आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांक बेनिफीट मेळटाले ते बंद केल्या. बाकी गांवांत जे पंचायतीन कितें हेल्प करताले की बाबा डेव्हलपमेंटाक लागून ते बंद केलां. आनी कंपनीक जे कंपन्सेशन आमकां मेळटाले जे शेताचे भाताचे जे आसले ते लोकांचे बंद केलां. बाकीच्यो बेनिफीट आसले ते सगळ्योच कंपनीनी बंद केल्या. लोकांक आतां कांयच हेल्प कोणूच करिना. आणि CSR एक्टिविटी म्हटले जाल्यार टोटली स्टॉप आहा. हितून कंपनीची कांय चूक ना. जेन्ना कंपनीचो बिजनेसूच ना तेन्ना कोण म्हणून कशें कंपनी कडेन मागतले आनी कंपनी कशे पद्दतीन आमकां हेल्प करतली तो एक प्रश्न आहा. आनी तुमी पेपरांचेर वाचता आसतले खंय चडशा कंपनीने आपआपल्या भुरग्यांक रिट्रेस केल्या, काही लोकांक 9 वग 9 पे अशी परिस्थिती आहा. आनी हे सगळें बंद जाल्ल्या कारणान टोटल सगळे भायले सुद्दां जे डिपेंडंट आसले, फॉर एग्जाम्पल हे मॅकॅनीक म्हणा, स्पेअर पार्टवाले, टी स्टॉलां, ह्या सुद्दां लोकांचेर सद्या उपासमारीची पाळी येवपाचो प्रसंग येयला. आनी म्हाका सुद्दां दिसता सरकारान हेजेर कितें तरी बेगीनच्या बेगीन तोडगो काडून हें जें कितें बंद जालां फक्त हे आमकां त्रास न्हू, इवन सरकाराचे घटक जे आहात ह्या लोकांकूय त्रास आहा. कित्याक करोडो रुपयाचो रिवेन्यू सरकाराक मेळटालो आनी त्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या विकासाक एक बरो हातभार लागलेलो. पूण सडनली 2012 उपरांत ज्यो मायनिंग हे बंद जाल्यो आनी सबंद मायनिंग बेल्टाक एक शुकशुकाट असो पसरलेलो आसा. लिगल इल्लिगल हे हितूंतलें आमकां व्हडलें कांय कळना. हे लुकआवट तेंचें आसा. तेंच्यांनी शक्यतो सगळें लिगलायज करचें आनी मायनिंग सुरू करच्यो.